डिस्कशन जालें आनी कोण पार्टी ती खंयच्यान आयिल्ली कशी आय आयिल्ली? डोंट नो एक्झॅक्टली फ्रॉम वेर दे आर दे हॅड कम फॉर एन अपील. सो ते थंय भायरूच आसून तेंचे कितें डिस्कशन जावं कितें तरी प्रॉब्लम जालो तेंच्या भितर कितें जालें तेकाय खबर ना म्हाकाय खबर ना. सो आफ्टर दॅट वीथ दॅट डिस्कशन एवरीथींग स्टार्टेड एकामेकाच्या आंगार चडपाक लागले एंड ऑल दोज थिंग्स. मग तुमकां ते अननोन असलें म्हणजे ते कितें अनपेक्षीत असो इन्सिडंट घडलो? अनअपेक्षीत बिकॉज आमचे म्हणजे तेंच्या भितर कितें जालें तें आमी सांगपाक शकना. सो लेट दीस कूल डावन अ बीट. सद्या पयलीं जावनी. नो मागीर तुमी कितें केलें पुलिशेंक कंप्लेंट केली की? मेन ऑफिस हांव हांगा आशिल्लें धारगळ आशिल्लें ऑन ऑडिट. सो हांव येता म्हटल्यार हेंच्यांनी कंप्लेन बी करून पुलीस स्टेशनार सगळे पुलीस बीन येवन दे हॅव ऑलरेडी टेकन द पीपल. सो आतां थंय तेंचें मेडिकल बीन जातलें. त्या भायर हांगा जो डॅमेज जाला तेच्या खातीर पंचनामा करपाक दे वील सेंड समवन ना. बरं तुमी तुमच्या हेड ऑफिसाक कळयलें? हय हेड ऑफिसाक कळयलां. सो वी आर वेटिंग फॉर दॅट ओन्ली. फॉर्मली पंचनामा मेक जावपाक जाय एंड आफ्टर दॅट वी वील सी वॉट टू बी. खंयचे कितें ती पार्टी खंयची कितें? पार्टी पोवची पडटली. ओके गोंयचे भायली गोंयची गोंयकार भायली अशें आय कांट से रायट नाव बिकॉज ते अपेलंट कोण तो म्हाका तेजें नांव बीन पळोवचें पडटलें. ओके मातशें पळोवन घेयात न्हू या सांगात. ओके. तर तिनाचो टायम असो 3 ते 3:30 मेरेन वाट पळयली. मागीर डेट घेवची पडटा म्हाका. तेन्ना म्हाजें काम जाल्लें तेंचे भितर कितें जालें हांव नकळो म्हाजें हांव काम बरोवपाचें करतलो म्हाजें ऑलरेडी जाल्ली. तेन्ना कितें हांव लक्ष दिवना. जेन्ना एका म्हाका धुकल्लें तेन्ना हांव भायर पळालो. हां मागीर कितें मोटपट जाली. म्हण ती पार्टी खंयसली गोवन पार्टी? एड्रेस गोंयचो आहा. गोंयचो आसा. हय. आनी ते कित्या खातीर म्हणून आयिल्ले? ते RTI अपील आसली. RTI अपील ते दोन एक्टिविस्ट पार्टी आसलेली काय? एक आमचो सेक्रेटरी PIO आनी एक मोरजी. बरं आमच्या हांगासले जे स्टाफाक कोणाक कितें मार झोड अशें कितें जालें? मार म्हणजे काची बीन उसाळ्ळे कितें फोटोडन कित्याक प्रत्येक जाण पळाले कित्याक कोणचेर काची बसतात. तेंचे कितें जालें इशू पर्सनल इशू तो नॉट रिलेटेड टू म्हणजे आतां जे तेंच्यांनी जे मोडतोड केल्या पळय ती हातीनच केल्या की तेंच्यांनी कितें हातीन बी कितें आसलेलें? पळोवना की हांव म्हाजे एकदां फायली काडल्या हांव तितून भायर सरलेले. आतां ऑफिसाची डॅमेज कितें जाल्या? डॅमेज जी भायर जाल्या जी भितर जाल्या कितें कितें जालां. ओके त्याच्या उपरांत तुमी पुलिशेंक कळयलें? कोणी एकट्या स्टाफान फोन केलो तेंच्यांनी केलो दोनूय पार्टींनी केलो दिसता. हां मागीर तेंचे सोमतेन तांकां दोनूय पार्टींक गेल्या? हय कोणी तरी फोन केलो एक पार्टीन खंयचे तरी फोन केलो. मागीर आमी इन्फॉर्म केलें आमची व्हिडिओ ऑन द वे आसली 5 मिनटान पावली. ती हिंदी उलयताली? हां हिंदी उलयता. हां दोनूय हिंदी ना पार्टी? ना एक आमचोच एक लोकल आसा. पंचायत सेक्रेटरी. हां पंचायत तेजेर सेक्रेटरी. RTI सचिन धावस्कर. मग तेका कितें मार हांवें पळोवना कितें मार लागलो. पंचायत सेक्रेटरी म्हणलं मोरजी. मोरजे पंचायतीचो. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.